नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। सरकार चर्चा नसताना वादग्रस्त बिलां धुकलूंक सोदता म्हणून विरोधकांचो विधेयकां आड नेट बिलां सिलेक्ट कमिटीक धाडपाची मागणी सभापती मुखार बोवाळ निमाणे सभात्याग। हजारभर कोटीचे कोल ब्लॉक स्कॅमाचो बोवाळ उद्देग मंत्री प्रश्न धुकलीत आसा। कन्सल्टंटाची चल्ल्या सीबीआय चौकशी विजय रोहनान आवाज चडयलो कामकाज तहकूब। मडगांव अर्बनाचे गोंयभर 56,000 वयर खातेधारक सुमार 600 लोकांची 5 लाख ते 1 कोटी मेरेन डिपॉझिटां 5 लाखांवेल्याक हुस्को बेगीन लिक्विडेटर घालपाची मागणी। श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीचे गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे 24वे मठाधिपती म्हूण पिठारोहण 31 जुलया सावन नव्या स्वाम्यांचो पयलो चातुर्मासारंभ। पॅरा टिचरांक 12 म्हयने कमीत कमी 25,000 पगार वर्सुकी पगार वाड कॉन्ट्रॅक्ट चालू वॅकन्सीत प्राधान्य पॅरा टिचरांक सरकाराचें उतर तरी आंदोलक टिचरांचो तेम। आणि पुलिसांनी लोकांचे प्रोटेक्शनात शिरगांव पाळे सरपंचा आड अविश्वास पास राती पंचायतीचे शटराचे लॉक फोडले पंचायती भायर टेबल घालून अविश्वास थारावाचो निकाल। जीएमसीचे वाठारांत कोयरांक एक्सिडेंटली उजो लागिल्लो प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचेर जीएमसीचे डिनाचो दावो हेल्थ सेक्रेटरीक चीट बाकीच्या हॉस्पिटलाचो कोयर नाका सोडेक्सोच्यो प्लेटी कोयरांत सीसीपी खंय जबाबदार। सरकार वादग्रस्त बिलां घाई गडबडीन धुकलूंक सोदता म्हूण विरोधकांनी विधेयकां आड नेट लायलो। बिलां सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडात म्हूण विधानसभेंत बोवाळ आयकना जाल्ल्यान सभापती मुखार मेकळ्या जागेंत वचून राडा मार्शलाच्यो तोपयो पुस्तकां काडून शेवटिलीं तरी सभापती आयकना तें पळोवन सभात्याग। सरकार म्हणटा भूमिपुत्र बील गोंयकारांची घरां साल्वार करूंक। Demand number 67, 32, 85, 19, 47, 48, 53, 58, 61, 13, 31, 43, 70, 71, 68, 70, 75, 83. Eagles number 3 to the out of the house. Those in favor may say aye. Those against may say no. The noes have it. The motions are negative. Now I put a demand number 67, 72, 85, 19, 47, 48, 49, 51, 53, 58, 61, 13, 31, 43, 70, 71, 81, 1, 5, 6, 63, 65, 68, 70, 75, 83. Listed for today to the out of the house. Those in favor say aye. Those in say no. The ayes have it. The ayes have it. Demand number 67, 72, 85. And consultation and passing of the Goa Appropriations Bill number 3, Bill 2021. Appropriation Bill. Appropriation Bill. गोंयच्या कोळशा ब्लॉकाच्या स्कॅमाचो बोवाळ उद्देग मंत्री विश्वजीत राणे कोल ब्लॉकाचो प्रश्न फुडें धुकलीत आसा म्हूण विरोधकांचें कळ्ळें। एडजन प्रश्न परत कसो एडजन करता काय म्हूण विजय रोहनान आवाज चडयलो। कन्सल्टंटाची सीबीआय चौकशी चल्ल्या कमीत कमी 1000 कोटीचें खंय स्कॅम विजय म्हणटा कोर्टांत चल्लो बोवाळ चडार पडिल्ल्यान आदेशाचें कामकाज तहकूब। Under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, reply to the postponed start question number 1A and unstart question number 30, 96, 101 and 102 scheduled for answering on 30th July 2021 may be postponed to the next session. Speaker sir,
Point of order. Because, sir- Under Rule 46, a No, no, एक minute. postponed question cannot be Vijay, एक minute. postponed by the minister. Sir. The minister should go out. आम्ही त्याचा विषय घेतलो त्याने हाळो आणि सेट पोस्टपोन करून it cannot be आज postponed. स्पीकर सर वो रिप्लाय आशिल्लो आज तुम्ही म्हाका सकाळी सांगता की दिस इज पोस्टपोन अगेन. We will move the courts. If you are trying to hide this, we will move a breach of privilege on him, and we will move the courts. Now this session also you are again postponing it. Under which provisions of law? So wrong provision. GIDCचो ब्लॉक 31 ऑक्टोबर 2021 दिलो थंयच्यान तुम्ही नाटकां केली. GIDC तुम्ही government has got into GIDC. You have put a consultant who is under CBI scanner. We are alleging a scam which can be seen here. MDOs फिक्स करपाक पावणी चालू आहा. गोंय पावणेर काडला आनी कोळसो म्हणून आहा तातून रॅकेट आसताच. कोळशान सगळे कोळशांनी रॅकेट आहा. कसं रिप्लाय कित्याक ना? ट्रान्सपोर्ट करता ते कोळशान रॅकेट आहा. हातूनय रॅकेट आहा. स्पीकर सर हातून हो क्वेश्चन असो आहा की दिस रिक्वायर्स कसली ती गॅरंटी itself of how many crores? कितली ताजी 163 crores. फक्त तुझी परफॉर्मन्स गॅरंटी आहा म्हळ्यार 1000 कोटी रुपयाचे स्कॅम हे स्पीकर. आनी हे स्कॅमाचो क्वेश्चन हो कसोच आन्सर करना मंत्री. कितें जालें ताका म्हाका कळना. इन्फॉर्मेशन तुवें दिलां RTI तूं मेळटा आनी यू आर सायटींग द रॉंग रुल्स. स्पीकर सर हू एडवायजीस द गव्हर्मेंट? वी वूड लायक अ व्हाईट पेपर ऑन हू एडवायजीस यू. स्पीकर सर GFR अर्जन्सीचो जालो. कोण एडवायस करता तुमकां? नाही तुवें GFR वापरलो अर्जन्सीचो. आता जाले दॅट 2 वर्सां खंयची अर्जन्सी? The minister has postponed the question. I am going for the start question 1. Hey. How is it adjourned up to 1? How is it adjourned up to 1 o'clock? मडगांव अर्बनाचे गोंयभर 56,000 वयर खातेधारक 550 ते 600 लोकांची 5 लाखां वयर कोटी मेरेन डिपॉझिटां. इन्शुरन्सा सकयल 99% डिपॉझिटरांक तांची डिपॉझिटां मेळटलीं. 5 लाखां वेल्याचें कितें काय म्हूण बँकेच्या आदल्या मॅनेजराचो प्रस्न. 3 वर्सां जालीं लोक तांचे पयशे मागतात. सरकारान बेगीन लिक्विडेटर घालचो. बँकेच्या कारभाराची खंय चवकशी करची. आज ते म्हणटा रिझर्व्ह बँकेचे आज काल आयले तातूंत भितर 99% ऑफ द कस्टमर्स. सो ते कितले 56 काय 60,000 कस्टमर आसा. सो 550 ते 600 कस्टमर अशे आसात जांचे अमावंट 5 लाखा वयर आसा. तांचे कितें? थोड्याले 7 लाख आहा, थोड्याले 10 लाख आहा, थोड्या 20 लाख आहा, थोड्याले 1 crore सुद्दां आसा. विदीन 90 days मॉनिटर एमाच्या अंडर बँक येता पळय ताका 90 days भितर पयशे दिवपा जाय 5 लाख. सो एखादी बेगिनी मेळत लिक्विडेटर घालिशिवाय जावपाना. लिक्विडेटर घालतका लिक्विडेटर हॅज टू गो हीज प्रोसिडींग्स बिकॉज ही इज नाव अंडर हायकोर्ट हें जाता. गव्हर्मेंटान इमिजिएटली म्हणजे रजिस्ट्रारान आमचे लिक्विडेटर अपॉइंट करतकर सायड बाय सायड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंडाचेर एक्शन जावपाक. कारण ह्या लोकांक जर पयशे मेळपा जाय हे 500 ते 600 कस्टमर जे पळय 5 लाखा वयर आसात तांकां मेळपा जाय जाल्यार हे तांचे कडल्यान तांचे एसेट्स तांचे हे कितें कितें ताणें पळय ते बँक मिस एप्रोप्रिएशन केलां ताजेर तांचे अटॅचमेंट जावपा जाय अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो आय डिमांड टू गव्हर्मेंट ते रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह मार्फत एक स्पेशल ऑडिट घालचें. स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन हें करचें ताजेर. म्हजी गोंय राज्य सरकारा कडेन विनंती आसा. बँक मडगांवच्या बाजारकारांनी बँक स्थापन केल्ली आनी बँकेन जितलोय जो पळय पयसो आसा भितर तो कश्टकरू लोकांचो पयसो आसा. त्या खातीर त्या लोकांचेर अन्याय जावपाक दिनाका. आनी जे बँक ही डबघाईज येवपा खातीर जे आजी माजी संचालक जे आसा तांची चवकशी जावची, जातीन चवकशी जावची. ताजेर तुमी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन ट्रिब्युनल एक बसोवन ताजेर जातीन चवकशी करची. आनी ते जर दोशी आढळटा भितर तुगेली ही बँक डबघाईज वचपा खातीर जाल्यार तांची संपत्ती बीन कितें आसा ती जप्त करून ह्या लोकांचे गरीब लोकांचे पयशे मेळपा खातीर तुमी सरकारान प्रयत्न करचो. चलयांचे रेप केशींत पालकांक देख दिली म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या नांवान शेबय. मुख्यमंत्री म्हणटा आपली 14 वर्सांची धूव आसा. पालकांनी भुरग्याची खबरदारी राखची म्हणलां तातूंत चूक कांयच ना ताणें क्लियर केलें. लोकांचे चली भुरग्याच्या सुरक्षेची पुराय जाणीव आपल्याक आनी सरकाराक आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा ताच्या उतराचो विपर्यास केलो. काल हांव उलयता आसतना जेन्ना उलयल्लो तेन्ना फक्त राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून उलोवंक नासलो स्पीकर सर. म्हाकाय म्हजे 14 वर्साचे बाय आसा
म्हाकाय चली आसा. स्पीकर सर, राज्यांतल्या प्रत्येक भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा आनी हांवें भुरगीं म्हटल्या, हांवें फक्त चली म्हणूंक नासलें. परत एकदां काडून पळयात. टिका करप परतूय सोंपें. हेजो अर्थ हांवें जर सांगलां, हांवें हें एक पेरंट्स ह्या नात्यान सांगलां, आमकांय काळजी घेवपाक जाय, आमची जबाबदारी आसा म्हणून सांगलां. बट सरकारान तांकां अरेस्ट करपाक जाय पळय न्ही, तांकां अरेस्टूय केले आनी तांकां कितल्या बेगीन म्हणजे आनिकूय म्हणजे ज्या पद्दतीन अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो केन्नाच सुटल्यो वयच्यो ना. हांवें आमच्या कडल्यान की आमी जबाबदारी हात झटकूंक ना, आमी जबाबदारी घेतात म्हणून सांगल्या. हेज्या खातीर गोंय अनसेफ ना, गोंय सेफ डेस्टिनेशन आसा हायदूय बी. आनी हांवें खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. म्हाका चलो आसूं चली आसूं ही म्हाज्या खातीर समान आसा. हांवें त्या खातीर म्हटलां भुरग्यांची काळजी आमी घेवपाक जाय, भुरग्यांची काळजी सरकारूय घेता. मुख्यमंत्र्यान अशें उलोवंक जायनाशिल्लें म्हण काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार घोशणा केल्यो. माफी माग, माफी माग. प्रमोद सावंत माफी माग. आदर करात, आदर करात. पहिल्या बायलांचो आदर करा. आदर करात, आदर करात. पहिल्या बायलांचो आदर करा. बीजेपी सरकार. हाय हाय. प्रमोद सावंत. हाय हाय. गोंयकारांक आयला राग. प्रमोद सावंत माफी माग. आज आम्ही सगळे बायलां प्लस युथ काँग्रेस NSUI सगळे हांगा जमिल्ले आसा कित्याक he should take action against those who are drug peddlers, drunkards आणि जे ड्रग रस्त्यावर रातचे भोंवतात चल्यांवर. On the contrary, he is passing a remark on the parents as well as girls, and that's why we have gathered here. म्हणल्यार म्हाका खबर ना की मुख्यमंत्र्याच्या मानसिकतेक कितें अशें जाला की इनसेन्सिटिव्ह जाला की मात पसून एक मात खरें म्हणल्यार एक जर सेन्सिबल कोणी मनीस आशिल्लो अशें उलोवचो नाशिल्लो. वयल्यान जाल्यार सांगतलो आशिल्लो की तो लोकांक धीर दितलो आशिल्लो आनी धमकयतलो आशिल्लो की तुमकां कापासात कशी जाली काय म्हणून. ज्या राज्याचो आपूण मुख्यमंत्री आसा त्या राज्यान तुमकां कशी धाडस जाली काय म्हणून खंयच्या एका चली भुरग्याक हात घालपा आनी रेप करपाक. मुख्यमंत्र्यान अशें उलोवंक जायनाशिल्लें म्हण मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार घोशणा करपी काँग्रेसवाल्यांक पुलिसांनी उखल्ले. इतले मजगती कोलवा बलात्कार केशींतल्या 4 आरोपींची पुलीस कस्टडी 7 दिसांनी वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीचे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे 24वे मठाधिपती म्हूण पिठारोहण आषाढ कृष्ण सप्तमीचे मुहूर्तार जाले. राष्ट्रपती, लोकसभेचे सभापती ते प्रधानमंत्र्यासावन गोंयची विधानसभा मुख्यमंत्र्या मेरेन सगळ्यांचे विद्याधिराज स्वामीच्या महानिर्वाणाचेर आयिल्ले शोक संदेश सुवाळ्यांत वाचून दाखयले. 31 जुलया सावन नव्या स्वाम्याचो पयलो चातुर्मासारंभ. आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक अयोध्यान चातुर्मास करता म्हणून तांगेले आशिल्ले, किंतु त्या संकल्प आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीन पूर्ण केले. आज ही तांगेल संकल्प म्हळ्यार काशीन तू चातुर्मास करून तांगेले एक कसन संकल्प आसा ते एक संकल्प पूर्ण करतसल भाग्य देवान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. महानिर्वाण जावं तसले 1-2 तास पयले, खाली 1-2 तास केन्ना तांकां कळ्ळें की आज आमगेल्या हातांत वीर विठ्ठला पूज जायना म्हणून तांकां केन्ना कळ्ळें, अवगत जालें, तांणी स्वता पंचांग हाडून घेवन मुहूर्त सिद्ध करून घेवन आमकां मुहूर्त काडून घेवन दिलें. म्हळ्यार इतले पर्यंत शिष्यान वैके पूज करतना तांकां ही बर जावका म्हणून त्या संदर्भार वैके तांकां आलोचन आमगेले एक पंचांग हाडूसून नक्षत्र खंयचे आसा म्हणून विचारून घेवन समय खंयचे काडयत, लग्न खंयचे काडयत, इतले पर्यंत स्वामीन आमगेले उलोवन घेवन आमकां एक मुहूर्त काडून घेवन तांणी निर्वाण घेतलें. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळी मारून स्वागत करचें. विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्णामृतमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीम् ध्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जोषताम्.
दिवसावधाचेयोरचिद्रामन्तौ हसर्गाः अवाचिरतमन्द्रतानि विश्वरतेन मित्रावरुणासकेथे युवा सुवासाः परिवीत आगात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः गन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्ताः ॐ या फलिनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति पृथोदास्तानो मुञ्चन्द्वं हसः फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः 47 वर्षात विद्याधिराज स्वामींचो आरोग्य शिक्षण अध्यात्म आणि धर्मशिक्षणाच्या मळावेलो वावर मठ परंपरेच्या विस्तारा खातीर केल्ल्या वावराचो मठाच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो हांणी उल्लेख केलो. विद्याधिराज स्वामींच्या महानिर्वाणासावन स्वामी विद्याधीशांच्या पिठारोहणा मेरेन दीस रात वावुरपी आनी आदार करतल्यांचे उपकार मानले. हांव फक्त नांव वाचून दाखयता तांचे कंडोलन्स दिले ते. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, प्रायम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, PS श्रीधरन पिल्लय, गव्हर्नर ऑफ गोवा पर्सनल विजीट, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गोवा पर्सनल विजीट, पार्लमेंट आमची गोंयचे असेंब्लीक दुखवट्याचो सदांव पास जाल्लो आसा, लोकसभेक जाल्लो आसा, आमचे राष्ट्रपतीन दिल्लो आसा आनी सगळ्यांनी दिल्लो आसा. म्हणून ही श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे जे 23 स्वामी आशिल्ले विद्याधिराज तीर्थ तांचें कार्य त्या मठा पुरते सीमित ना, तांचें कार्य ह्या अनुया पुरते सीमित ना, तांची गोंयचे पुरते सीमित ना, कर्नाटका पुरते सीमित ना, ते सगळे भारतान भारता भायरय पाविल्ले आसा तांच्या कार्याची. आणि विशेष करून तांणी म्हणा एज्युकेशन आणि एज्युकेशन हेल्थ केअर हातूंत ताणें काम केलां ते खूब मोठें आसा. म्हणून पर्तगाळ मठाक 550 वर्सांचो इतिहास. पिठारोहण सुवाळ्याक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवनाच्या वतीन धाडिल्लो शुभ संदेश सुवाळ्यात वाचून दाखयलो. 31 जुलया सावन विद्याधीश स्वामींचो पयलो चातुर्मास आरंभ. कोविडाक लागून मठानुयायांनी घरच्यानूच चातुर्मास दर्शन घेवचें म्हूण मठ समितीचो उलो. 24वे मठाधीश म्हणून परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराज सिंहासनाचेर विराजमान जाल्यात. आमचोच समाज न्हय, ओदो अनिल पैन सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे देशाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा तशें. टुडे इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर गोवन्स अँड एस्पेशली द हिंदू ब्रेथन टू सेलिब्रेट गुरु पिठारोहणा ऑफ स्वामीजी. वी होप टू विजिट श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी later. With our deep respects, yours sincerely, PS Sridharan Pillai. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us.
कोयराक एक्सिडेंटली उजो लागिल्लो म्हणून जीएमसीच्या वाठारांत मेडिकल वेस्टाक उजो लावपाच्या प्रकरणात जीएमसीच्या डिनान हेल्थ सेक्रेटरीक बरयल्ले चिटयेंत दावो केला. मेडिकल वेस्टाक उजो लावपाचें प्रकरण प्रुडंटान एक्सपोज केल्लें. परत उजो लागूंक जायना म्हूण जीएमसी आनी संलग्नीत हॉस्पिटलां सोडून बाकीच्या हॉस्पिटलांचो वेस्ट हांगा नाका म्हूण डिनान बरयलां. सोडेक्सच्यो प्लेटी कोयरांत वडोवपाच्या प्रकरणाक खंय सीसीपी जबाबदार. पॅरा टिचरांक कमीत कमी 25,000 पगार, वर्सुकी पगार वाड. आदीं 10 म्हयने आशिल्लो आतां 12 म्हयने पगार. दुसरो जॉब मेळ मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट चालू. वॅकन्सी काडल्यार तांकां प्राधान्य. मुख्यमंत्र्यान रातीं विधानसभेत उतर दिलें. आंदोलन फाटीं घेवंक पॅरा टिचराक आक्षे पुलीस स्टेशनार ऑफिसरा वरवीं रकादय धाडलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन इशू काडिल्लो. पॅरा टिचरींक मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन मान्य ना. टीचर टीचिंग इन अ प्रायमरी स्कूल ते 129 आसात. पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टर 51 आसात. 609 जण आसात आनी ह्या सगळ्या जाणांक तुमी आसतनाच्यान सुद्दां आसात थोडे जाण. 8,000, 15,000, 11,000 आनी 18,000. आमी हे फावटी ऑलरेडी डिसिजन घेतला. ह्या सगळ्या जाणांक सॅलरी तेंची मिनिमम 25,000 रुपया जातली आनी तांकांय बी ती एवरी मंथ मेळपाचें प्रोविजन केलां आनी तेंची एवरी इयरली ती इन्क्रिमेंटूय जातली. जो पर्यंत तांकां परमनंट जॉब मेळना तो पर्यंत निदान तांकां हांगासर सेक्युअर्ड जॉब तरी आसतलो. तांकां दर वर्सा काडून उडयले हे केले येना. तांकां जेन्ना जेन्ना परमनंट जॉबान ते वयतले हांगासल्यान सोडून तेंच्यांनी वचूं येता. त्या खातीर तांची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हे सगळ्यो गजाली कन्सिडर्ड जातल्यो. पॅरा टिचर जे आतां म्हणटात ते स्ट्रायकार तुमी सांगले पळय न्ही ते 400-450 आसले. तांकां इन टिचिंग ते ग्रॅज्युएट आसतना जॉयन जाल्ले. चडशे जाणांक DLED करपाचें प्रोविजन गव्हर्मेंटान आसतना तांकां DLED करपाकूय दिलें आनी एट प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्ट भितर आसा पळय न्ही हायस्ट सॅलरी तांकांच मेळटा. बाकीचे 15-18,000 आसले तांकां 34,290 मेळटाली. तांकां 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. ते म्हाकाय 2दा मेळ्ळे. तांचेंय डिसिजन ऑलरेडी घेतला. तांकांय कळयलां आमी तांकां 12 म्हयन्याची सॅलरी दिता आनी एवरी इयरली तांकां जो इन्क्रिमेंट मेळपाक जाय रेस्ट ऑल गव्हर्मेंट स्टाफाक मेळटा तो इन्क्रिमेंटूय मेळटलो. आतां CM सांगता की आमकां 12 मंथ्स कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी पेमेंट इन्क्रिमेंट करता जे आमकां मान्य ना. आमी फक्त इतलेंच डिमांड करता की आयज पळय जे आमचे रेग्युलरायजेशन आसा ते आमकां सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचेर येवपाक जाय आनी तितून अशें आसपाक जाय प्रेफरन्स वील बी गिवन टू पॅरा टिचर. वन थिंग. सेकंडली आमकां बेगिनातली बेगीन आमचे रिक्रुटमेंट प्रोसेस आसा सो विदीन दीस डेज 15 डेज वा 10 डेजा भितर आमचे जावपाक जाय. म्हणजे सगळ्यांक तुमकां रेग्युलर जाय सगळ्यांक सगळे जे कोणी DLED पास केल्या पळय न्हू तांकां आमकां रेग्युलरायजेशन जाय. कित्याक आफ्टर कित्याक आमचे थोडी टिचऱ्यो एज बार जाल्ली आसा आमकां एज रिलॅक्सेशन जाय. इवन आमचे एक्सपिरियन्स आसा 15 वर्साचो ते जाय आमकां. सो हे सगळे काउंट करून आमकां स्पेशली आमचे खातीर क्रिएट इवन पोस्ट ना जाल्यार सुद्दां आमचे खातीर क्रिएट करपाक जाय पोस्ट. एक्चुअली हावजान CMन राती जवळ जवळ 1-1.5 सुमार एश्युरन्स दिल्ले ना म्हणना पूण अशी एश्युरन्स हांगा खूब गेल्ली कडेन आसा पूण अजून पर्यंत थोडी एश्युरन्साची अजून पुर्ती जायना. आयज जे हांगा पॅरा टिचर्स आसात सरळ सांगपाचें म्हळ्यार टिचर हो शेवटी एक गुरू आनी त्या गुरूक कितें कमी पडप दिवपाक जायना हे खातीर आमी सरकारान सांबाळपाक जाय हें म्हाका तरी दिसता. पॅरा टिचर्सांक खऱ्यांनीच परमनंट करपाचें आशिल्लें जाल्यार विधानसभेंत तसो कायदो करूं येतालो. सरकाराक करपाचें ना. कायद्याचें बेठेंच रजाव दितात आपाचो आरोप. 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणटाले तातले 100 खंय पॅरा टिचर्सांक दिवच्यो. आपान आक्षे पुलीस स्टेशनार वचून डिटेन केल्ल्या टिचरांची वासपूस केली. तांच्या खाणा जेवणाची वेवस्थाय केली. जेन्ना नरेंद्र सावयकारा मेळपाक गेल्ले सो तेन्ना आमकां विचारलें की CM कितें म्हणटा. त्या वेळार आमी सांगलें की CM म्हणटा की उमा देवी एक जजमेंट आसा आनी त्या जजमेंटा अंतर्गत खंयचोय कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफ आसा ताका रेग्युलरायज करपाक मेळना. सो त्या वेळार म्हणपालें समज उमा देवी जजमेंटा खातीर जर CM अडटा जाल्यार म्हणपालें तें व्हडलेशें कांय ना. उमा देवी जजमेंट तें आसा तें ताका खूब लूप होल्स आसात. तांकां तुमकां परमनंट करपाचें आसा काय ना हो प्रश्न पडटा. जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार आज ते असेंब्लीन बसले जाय खंयचो कायदो पास करूंक शकताले. तांकां करपाचेंच ना म्हणून कायदा फाटल्यान घेतलाय. इलेक्शना पयलीं ताणें 10,000 जॉब क्रिएट करता म्हणून 10,000चे 100 तुमच्या खातीर करात मरे. कितें प्रॉब्लेम आसा. 100 करून दाखयात मागीर लोक विश्वास करतले तुमी 10,000 करतले म्हणून. पुलीस आनी लोकांच्या प्रोटेक्शनात शिरगांव पाळ्ळे सरपंचा आड अविस्वास पास.
राती कोणे तरी पंचायतीचे शटराचे लॉक फोडले म्हूण सकाळीं बोवाळ. सरपंचाचे कागाळी उपरांत पुलीस पावले. तपास जायसर पंचायत उगडपाची ना म्हूण कळटकीच पंचायती भायरूच टेबल घालून अविश्वास थारावाचो निकाल लायलो. लॉक फोडपा फाटल्यान राजकारण म्हूण थाराव हाडपी गटाचो दावो. शिरगांव पालेचो सरपंच जगदीश गांवसाड अविश्वास थाराव नाट्यमय पास. राती पंचायतीच्या शटराचे कोणे तरी लॉक फोडले. सरपंचाचे कागाळीचेर पुलीस पावले. तपास जायसर पंचायत बंद. अविश्वास थाराव पंचायती भायर टेबल घालून पास. अविश्वास घालपी पंचांक तेंको दिवपी लोकूय मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो. भायर पंचायतीच्या भायर दारान तुम्ही जे पळयता आयज पंचायत फर्स्ट टायम अशी मिटींग चालू आसा. लोक आमी सगळे प्रोटेक्शनाक हांगा लोक रावल्यात. त्यांच्या जिवाक धोको आसा ते आमी जाणा. म्हणून आमी सगळे लोक सांतांद्रेतले कितलेशेच जे लोक डेली धांवून येतात ते सगळे हांगा आसात. 40 कॉन्फिडन्स मोशन आम्ही 24 जाण सपोर्ट करता. बरो सामको तुमच्या मोगाचो सरपंच थोड्या दिसांनी जातलो. आतां डेप्युटी आसतली थोड्या दिसांक आनी एक थोड्या दिसांनी तुमकां सामको तुमी सोदता पळय तसलो सरपंच तुमकां मेवतलो. अविश्वास थारावाची प्रक्रिया मिटींग जावंक जायना म्हूण लॉक फोडला म्हूण दावो. आमदाराचेर दुबाव. सादी पंचायत 7 पंचायतींतली एक ही पंचायत जी जावन आसा ही पंचायतीचेर कंट्रोल करपाक आज जो एक MLA जो आपूण सगळ्यो पंचायती आपल्या ताब्यांत आसा म्हणटा. एक पंचायतीन जर पंचां भितरूच जर कितें इशू जाले आनी थंय जर तेंचो नो कॉन्फिडन्स मोशन जालें जाल्यार ह्या इतल्या हाय लेवलाचेर एक पंचायत कंट्रोल करपाक हे कित्याक म्हाका दिसना इतलो आटापिटो आनी कितें करता. ह्या पंचायतीन अशें कितें आसा. ह्या पंचायतीन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट चालू आसा आनी त्या सगळ्या प्रोजेक्टाचे डेव्हलपराचेरूय ह्या मनशाचो दोळा आसा हें हांव जाणा. हे दुष्कृत्य केल्लें आसा की रातचे हे पंचायतीचे दार फोडप फेक हें करप आनी हांगा सगळें डिसरप्ट करप. पुलिसांचो डॉग स्क्वॉड खंय पावलो. इन्क्लुडींग पुलिसांकूय म्हाका दिसता हांगा इन्फ्लुअन्स केला. तांकां फक्त इतलेंच इन्स्ट्रक्शन आसतलें की पंचायतीचे दार कशेंच उगडू नाकात. आतां तें डॉग स्क्वॉड खंय आसा ताका सोदपाकूच म्हाका दिसता आतां डॉग स्क्वॉड धाडचें पडटलें. डॉग स्क्वॉडाक सोदपाक खंय आसा तें आनी ते डॉग स्क्वॉड येवन खंयचे चोराक धरतले आनी ते केन्ना धरतले त्या म्हणसर कितले दीस वयतले हें आमी कांय नकळो. लॉकाचें राजकारण खंय गरज नासतना. क्लेम आसा फाटलीं 2 वर्सां सिंगल लॉक आशिल्ले. लॉक 2 नाशिल्ली पंचायती. सो लॉकाचो इशू लॉक जे आसा ताचो बेश्टो कॉन्ट्रोवर्सी केल्या. हे सिल्वेराचे रामराव वागाचे पांया पोंची माती वचपाक लागल्या. आमदार म्हूण आपल्याचेर आरोप जायत रावतले. हांव सगळे एलिगेशन करतले. हांव आमदार म्हूण म्हाजेर करतले न्हू. पूण तुजो सरपंचाच्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडेन्शियल मोशन घातला न्हू. आमचे सगळे 7 सरपंच आमचेच आहले. कोण वयता जाल्यार कांय खबर ना. सरपंचान कंप्लेन केलें पुलिसेक लॉक मारला ते मातशें तुमकां पळोवचें म्हणून. कोणें लॉक तोडलें खंय हेणें सेक्रेट हेणें आमचे सरपंचान म्हाका हेणें पिवनान कितें लॉक तोडलें ते भाशेन ताणें कंप्लेन केली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी स्वप्नील तारी. वेंचणूक लागीं पावता तशी राजकीय पक्षांची समीकरणां बदलूंक लागल्यांत. कुडचड्यार BJPक पालिकेंत धपको. BJPच्या 2 नगरसेवकांची मगोंत एंट्री. मगो नव्या तरणाट्या नेतृत्वाक फुडें काडटा म्हूण अध्यक्ष दीपक उलयलो. BJP कार्यकर्त्यांक फक्त टिश्यू पेपर कशे वापरून सोडटा म्हूण मगोंत गेल्लो एकलो उलयला. ह्या निवडणुकेक मोगो पक्ष सगळ्या ताकदीनिशी परत एकदा उतरता. कारण आज आमी नवे नेतृत्वाक संधी दिवपाची ठरयल्या. निवडणुकीच्या निमित्तान आमी नव्या मोगो पक्षांतल्या युवकांक संधी दिता. आज आमी कुडचडेचे 3 कावन्सिलर कुडचड्या 3 कावन्सिलरांक आज आमी मोगो पक्षाक प्रवेश दिता. हे 3य कावन्सिलर कुडचडेचे आज मोगो पक्षांत प्रवेश करता आनी आमकां एक नव्या मतदारसंघात आमकां ताकद दाखोवपाची आशा ह्या सगळ्याक लागून आमकां जाल्ली आसा. 10 वर्सां BJP फाटल्यान रावपाचें फाटलें कारण म्हणजे कितें BJPन आमकां टिश्यू पेपर केले. जे कार्यकर्ते आशिल्ले BJP भितर तांकां आमकां टिश्यू पेपर करून भायर उडयले कडेन आसा. आज ते हब्बाबले कडेन आसा आनी आज जर गोंय राखतलो जाल्यार राष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा शिवाय आनी गोंयां पर्याय ना. BJPन जें कितें चलयलां पळय आज गोंयांत तें आमकां मान्य ना. तेंच्यांनी कितें कटून चलयल्या ती आमकां मान्य ना.
कारण आमकां जे बीजेपीचे खरे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां ते भायर उडयले कडेन आसा. आज तेंचे कडेन जे कार्यकर्ते आसा ते भारतीय जनता पार्टी म्हणपाचे सुद्दां लायकेचे न्ही, कारण तांकां भारतीय जनता पार्टी म्हणपाक सुद्दां कळना. हांवें 5 कॅन्डिडेट दवरलेले. आमचो जो चडे आमदार आसा हेणे रातभर भोंवन म्हाजे 2 कॅन्डिडेट उडयले कडेन आसा. सरकारान साधन सुविधा आसा ना म्हूण पळयनासतना ऑनलायन क्लासी सुरू केल्यो. पेडणे मतदारसंघात धड नेटवर्क ना, भुरग्यांचे हाल म्हूण मोगोचो पेडणेचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार उलयला. आल्लेकारान पेडणे कोरगांवां प्रज्ञा हायस्कुलांत फ्री वायफाय सर्वीस सुरू केली. वायफाय नासतना तेंच्यांनी स्टार्ट केले ऑनलायन. भुरग्यांक खूब त्रास जाता. भुरग्यांक आयज भुरगे दोंगरार वयतात आनी खंयसर वयतात, वायफाय नाय जाल्यार तेंच्या एग्जामीक त्रास जाता. तशेंच तेंकां आवय बापायकूय त्रास जाता. तशें हांवें आतां खूब वर्सां 2 वर्सां जालीं आतां पळयता हांव आमच्या घरांत एकएकदां वायफाय मेळना. तेका लागून हे गव्हर्मेंट खंय तरी कमी पडटा म्हाका दिसता. आनी तेच लागून आयज हांवें ह्या भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही फ्युचराक आनी तेंचें फ्युचर बरें करचें म्हणून हांवें स्टेप घेतलेलें आहा. आनी अशेंच म्हाजें काम आसतलें पेडण्याक लागून. हांव फुडें आसोसराक विचारना आनी म्हाजें उलोवप कमी पूण काम करप चड. तेका लागून म्हाजें सगळ्या भुरग्यांक जो रिक्वेस्ट आहा तुमी बरें शिकचे. पेडणेकार आमी बरें शिकून दाखोवया आनी म्हाजो पाठिंबा तुमकां सदांच आसतलो. तुमी कांय भियेनाका आनी पेडण्याचें नांव आमी वयर काडून दाखोवया. विधानसभा अधिवेशना वेळार बोवाळ नाका म्हूण दिवचल पुलिसांनी आरजीचो मुखेली मनोज परबाक उखल्लो. फाल्यां मनोज विधानसभे कडेन येता पप्पू भिलो म्हूण ताचे फेसबूक पेजीर रातीं एकल्यान पोस्ट घालो. तेवटेन आरजी विरेश बोरकार आनी श्रीकृष्णा परबाक पर्वरे पुलिसांनी उखल्ले. दोगूय खंय मुख्यमंत्र्याक पोगो बिलाचेर निवेदन दिवंक म्हूण वताले. विधानसभे वेळार बोवाळ नाका म्हूण दिवचल पुलिसांनी मनोज परबाक उखल्लो. आयज आमी असेंब्लीन लेटरां दिवपाक वयतले तेंकां दिसलें की आमी थंय हजारांनी लोक व्हरतले म्हणून आनी आमकां तेका लागून प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणून म्हाका घरा कडल्यान उखल्लो. जस्ट इमेजीन दीस द सेकंड टायम तेंच्यांनी म्हाका घरा कडल्यान उखल्ला. घरा कडल्यान उखलून तेंच्यांनी म्हाका 5:30 बसयला हांगा आनी आतां थंय एसडीएमा कडेन व्हरोन हाडलो. थंय बॉन्ड सायन करपाक म्हाका एसडीएमान लायलो. तो म्हाज्या एडवोकेटान आमकां सांगलें तो बॉन्ड सायन करूं नाका पूण तो आमी सायन करूंक ना. पूण आतां म्हाका डायरेक्ट तेंच्यांनी रिलीज केलो. म्हटल्यार हेचो मिनींग इतलोच की जें कितें आयज चल्लां पळय सकाळच्यान थंय विरेशाक अरेस्ट केले, तेंकां डिटेन केले, सगळें इल्लीगल. तो इनवर्ड घेयना दॅट इज इल्लीगल. तो बर्वे काय फर्वे कोण तरी सीएमाचो मनीस आसतलो तो फोन मारून सांगता थंय ते घेवं नाका म्हणून इनवर्ड. ह्या बॉन्ड हेंकां बसयला तरी कोण. हांव सीएमाक परती एक मेसेज दिवपाक सोदता की बाबा प्लीज चेंज युअर एडवायझर. तुका फोनान घालतात ते तुजे एडवायझर. तुका कोण एडवायज करता पळय तुका अक्षरशः फोनान घातलेलो आसा. तुका जें नांव पडलां पळय पप्पू ते एडवायझराक लागून पडला. तो एडवायझर कोण तो चेंज करतो. बर्वे एडवायझर जाल्यार तेका प्लीज माया पडटा चेंज कर. अरे तुज्या असेंब्लीन कोण लेटर इनवर्ड करपाक वयता ते लेटर जर तूं घेना म्हटल्यार जोक जालो मरे तुमचो. दुसरे वटेन विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवंक म्हूण वचपी दोगांक उखल्ले. बिल घालतलो म्हणून कोण सोडून अजून पर्यंत कोणानूच ते पर्सनल गोवन ओरिजन बिल घालूं ना. कित्याक आयज ह्या आमदारांनी फार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हे गोंयकार आमचे जे पर्सन ऑफ गोवन नीज गोंयकार आसा हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली. मात अजून पर्यंत तेंच्यांनी घेवंक ना. तेका लागून आमी आयज ही सगळी लेटरां घेवन येयल्या आनी हेका लेटर टू सीएम आसा आनी जे मेमोरेंडम आसा तेवूय आमी सीएमाक प्रोड्यूस करतले. आनी सेशन जालें तांकां दिल्लें. आमी लास्ट मिनिट पर्यंत तांकां चान्स दिलो की हे पास बिल डिस्कस करपाक एक चान्स दिला. आतां लास्ट मिनिट आमचे कडेन ऑप्शन ना म्हणून हे तांकां दिवचें पडटा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी विनायक सामंत. पेडणे आरोंद केरी चेकपोस्टार बोवाळ. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत कामाक येतल्यांक थंयचे पुलीस आडायनात. मात गोंयचे पुलीस RT-PCRच्या नांवान तांकां भितर घेनात म्हूण लोकांचो बोवाळ. पुलीस खंय म्हणटा RT-PCR ना जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याची चीट हाडात. गोंयांत एंट्रीक कटकटी करतात म्हूण लोक आंदोलनाचे तयारेंत.
आतां आमची भुरगीं गेल्यात ना इस्कोलाक. ना जाल्यार मागीर हांव कितें करूं? ती आतां येताना परत खंयच्या पत्रान साडे 10 पावतलो हांव तेणे खंयच्यान गेलो तेंच्यानी सोडूंक ना. सकाळी हेंच्यांनी काडलो हेंच्यांनी सोडूंक ना. तू टायम हे केलो तू बेगीन भायर सराव जाल्यार तेजी म्हाजी मिस्टेक काय ना. आतां ही गेट बंद जालें म्हणून आमकां खबर आहा ही झगडी जालां आनी कितें जालां आमकां खबर आहा. ती बंदूच आसली. मागीर आमी घरा कडेन मरे ते देर हांव काय करूं शकना. अरे पूण एडमिशन ना गाडी घेवन वच मरे म्हाजे एंट्योडा घेवन वच आनी एडमिशन करून हाड. आतां आमची भुरगीं हांव काय म्हणना तू तो वच मरे पत्र दिवच्यान तू सांग आपण हो पुलिसान हाडयलो ती ऑथॉरिटी आहा न्हू खंयची आनी तेंच्यांनी हाडयला ते पत्तो हांव परत देवं ते हाडवचे ना तुका ते आर्टिफिशियल टॅक्स कोण हाडवचे ना. आता बघा आम्ही सतत तर प्रयत्न करत आहोत या गोष्टीसाठी. ऐका आता उद्या आमची पत्रदेवीला मोठं आंदोलन आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण पण सगळ्यांनी तिकडे जावं. आपले प्रश्न सुटतील का बघावं. आपण नुसतं एका गेटचा विचार करणार नाही आहोत तिकडे. आपल्या गेटचा पण तिकडे विचार होणार आहे. मला ना मांद्रा कामं चलता जाल्यार आतां 4 दीस 5 दीस आमी गेले काम चालू केल्या भायर चालू केलें जाल्यार आतां समजा आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टार उरले जाल्यार तुजो पयशे दिवचो ना. आमकां हेंका फारीक करूंक जाय कोणा पेंटरांका. केरी फेरींतल्यान महाराष्ट्रांतले लोक बिंदास येतात म्हण केरीच्या थळाव्यांचो आरोप. आमी आमच्या केरीचे फेरीबोटीच्या धोक्यार आसा. आमकां जर गोंयकारांक महाराष्ट्रान वचोंक जाय जाल्यार वचोंक दिनात आमकां. आनी महाराष्ट्राचे हांगा फेरी भरोन 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 येता ताका कोणूच पळयना. हांगा आमकां वचोंक गरजेक कितें वचोंक वयतले जाल्यार वचोंक दिना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.